ते पळय 4th April वी हॅपन टू कम एट मारगांव टाउन पुलीस स्टेशन आणि कारण पुलीस स्टेशनात येवपाक टू मीट द PI तुलसीदास बाब जो आसा पुलीस इन्स्पेक्टराक मेळपाक आय अलॉंग विथ दिस यूथ ऑफ आर मांडोप नावेली आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा नावेली मांडोप ह्या वॉर्डाचे जे एक आमचो भाव गांवचो भाव आमचो वॉर्डांतलो ताचें नांव जावन आसा फिलीप जो 15 फेब्रुवारी ताजो एक एक्सिडंट जाल्लो ऑन द स्पॉट तो मेल्लो इन नागमोडे आणि सगळ्यांक खबर आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 म्हयने जातले आतां न्ही रे एक्सिडंटाकू 1.5 म्हयने जावन आमी ते दीस कशें आयिल्ली ती हेगेलो किती तो हेगे बायलेगे किती तो ते पळय तेंगेली फॅमिली सगळी म्हजी बरो आसा आनी काल म्हाका रातचो हेणे खंय तरी 11:30 11:15 फोन मारलो आनी म्हणपालो मॅडम एक्सिडंट जालो तुमी बोवाड केलो आमी 4-5 वरां पुलीस स्टेशनार रावन मेडिकल करपाक सोदनासलो ते गेली ताका VIP ट्रिटमेंट दिले आनी बोवाड करून तागेलो तो एक्यूज आसा ते नांव कितें म्हणटा एक्यूजा गेले रोहन रिबेलो तो हिंगा सिंकेटी न्ही सिंकेटीचो तागेले तेन्ना पुलीस ताका बसोवन दवरिल्ले VIP एक्सिडंट जाले म्हूण मेडिकला व्हरनासले आनी वेन आय वॉज इन वास्को दीस पीपल कॉल्ड मी आफ्टर आय केम आफ्टर 4-5 hours ताका मागीर तागे FIR जाली आमी बोर्ड केलो म्हणून मागीर ताका मेडिकला व्हेले आनी आमकां रिजन दिलो की मेडिकला व्हरपाक मोटर नाशिल्लें वाहन नाशिल्लें म्हणून एवरीवन नोज हूज पावर इज वर्किंग हियर कोण इन्फ्लुएन्साचेर कोण बॅकींग दिवपाक लागतो पूण जेन्ना हांव म्हणटा काल म्हाका हेणें फोन मारलो आनी म्हणपालो रातचो मॅडम म्हणपालो ताजी गाडी म्हणपालो रिलीज केली ताजी गाडी अटॅच केल्ली पळय ती एक्सिडंट करून तो मनीस मेल्लो पळय आमचो फिलीप म्हणटा तो ती गाडी रिलीज केली म्हणून सेकंडली खबर येता म्हणल्यार लास्ट वीक कितें 2 वीक जाले तो खंय ऑलरेडी लंडन पावलो खंय आतां दॅट डे हू वॉज ऑन द ड्युटी तुलसीदास बाब PI म्हणटा तो नाशिल्लो ऑन द चेअर ही वॉज ऑन अ हॉलिडे ओ ब्रेक ताणें त्या दीस ड्युटी नाशिल्लो बाब डायगो आसलो न्ही रे कुंकोळी PI तो त्याने इन्चार्ज गेल्लो आनी ही कॉपरेटेड विथ अस आफ्टर वी आमी बोवाड करतकीर आमी एक 100 लोक हिंगा आसलेले ताजी बायल ताजी मायनर भुरगीं जो फिलीप मेला ताजी भुरगीं 3 वर्सांची आनी 7 वर्सांची बायले काय मुखार हाडून दाखयलें हे कसले कायदो काय म्हणून आनी मागीर FIR केल्ली खरें आतां आमकां आयकपा येता की तो ऑलरेडी खंय पावला भायर ही इज इन लंडन नाव आय डोंट अंडरस्टँड वेन FIR इज डन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर चार्ज आसा डेथ हे आसा इट इज ऑलमोस्ट लायक किलिंग समबडी तुजे नेग्लिजियंट ड्रायव्हिंगाक लागून तुजे रॅश ड्रायव्हिंगाक लागून कोणाची तरी हत्या जाल्या ऑन द स्पॉट तो मेल्लो आसा तो एकलोच ब्रेड अर्नर आशिल्लो फिलीप बाब पेंटर तो ताका कितें काम मेळ्ळें कितें 400-500 रुपया जोडटालो हाडून बायले मुऱ्यान दितालो 3 वर्सां भुरगें 7 वर्सां भुरगें आजून स्कूल पोवना त्या भुरग्यान दाखले ताचे एडमिशनाक पयशे जाय आशिल्ले पूण तो ते दीस देखून खंय बायलेक सांगून गेल्लो की कशे भाशेन करुया पूण बाबा स्कुलाक घालया म्हणून आनी वायट दिसता म्हणल्यार परिस्थिती म्हणल्यार एलिंग फादर खंय बेड रिडन फादर आसा जाणटो सिनियर सिटीजन तो देखून बाब फिलीप ताका पळयतालो आनी आवयक ताका तो पळयतालो आयज सगळो विधवास जाल्लो आसा फॅमिली हाल्ली आसा आनी हो जो हत्या केल्लो डेथ जे हे केला मर्डर केल्लो आसा आय वूड चार्जीस एट अ मर्डर बिकॉज इट इज एक्सिडंट केस अँड ऑन द स्पॉट मर्डर हाव यू कूड रीच टू लंडन आमी PIक आतां सगळ्यांनी विचारलें तूं म्हाका सांग म्हणलें FIR जाल्या चल FIR जाली न्ही बेल मेळ्ळी जाल्यार आमकां ते दीस सांगलेलें पुलिसांनी दॅट ही वील नॉट बी एबल टू लीव द कंट्री सांगलेलें ना पासपोर्ट सरेंडर करपा पडटा म्हूण आनी हांवें आतां तुलसीदास बाबाक सांगलां PIक कोणें आमी बारीक कितें केलें जाल्यार आमची सरेंडर करपा पडटा म्हूण आतां ताका सांगून आयलां सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून हांगा वेलिंगरान स्टेटमेंट केलो म्हूण आमी प्रोटेस्ट केलो ताका अरेस्ट कर म्हणटा तेन्ना उलटे ताका VIP ट्रिटमेंट दिलो आनी आमकां केसीस घातल्यो आनी 195 सेक्शन घालून आयज आमकां खबर आमचे पासपोर्ट सरेंडर करपाक पडले टुडे 1 month माय सन आफ्टर डुईंग MBBS येट कम आमी हॉलिडे वचपा आसली भायर सगळें जाल्लें बट पासपोर्ट हांगा सरेंडर सो आय सेड कायदो कित्याक डिफरंट आयज पासपोर्ट ताजो घेवन तो गेलो ही इज नॉट अ पोर्चुगीज सिटीजन ही हॅज गॉट अ इंडियन पासपोर्ट पुलीस should have not given the passport. How it can be? कोणाचो पावर कोणाचो बॅकिंग दुसरे आता काल त्याची गाडी रिलीज केली गाडी हांगा आशिल्ली गाडी म्हणटा ती मेन न्हू आता तो वरून गाडी रिपेअर करतलो डॅमेजीस सगळे क्लियर करतलो अरे देन वी आस्क्ड PI that how this was possible. He is telling me court order घेतल्या court order गेल्यार I asked PI without the police report the court gives order to take the car to take the vehicle आणि ताका आता आमी PI सांगून आयिल्ले आसा चार्जशीटाचे कितें जाला पयलो म्हणपालो चार्जशीट जाला चार्जशीटाचे सगळे आमी केला म्हणून मागीर वी लर्न ही कॉल्ड इज अदर PSI
हू टोल्ड दॅट चार्जशीट अजून जाऊ ना, इट्स ऑन द वे. आय अंडरस्टँड चार्जशीट करपाक मेडिकल सर्टिफिकेट लागता, RTOचे लागता, अदर थिंग डॉक्युमेंट्स लागतात आणि मागीर विटनसीस लागतात, स्टेटमेंट सगळे इन प्लेस घालून ते चार्जशीट जाता म्हणून. पण आय आस्क्ड हिम नाव 1.5 months इज पास्ट, वाय युअर चार्जशीट इज नॉट डन. इतलो वगत लागता काय म्हणून डायरेक्टली ऑन द स्पॉट विटनस आसा, मर्डर जाला, सगळे तुमचे कडेन प्रूफ आसून तो म्हाका सांगता करतले. सो नाव वी हॅव गिवन हिम टायम लिमीट टील 15th April. 12 दीस दिल्ले आसा आमी तुलसीदास बाबाक. 15th April म्हणल्यार ताका हाडून भितर घालपाक जाय, ताजे चार्जशीट जावपाक जाय. चार्जशीट 15th April म्हणल्यार तेणे म्हाका प्रॉमीस केला PIN दॅट इट्स माय कमिटमेंट. बालो 15 तूं म्हणटा न्ही 15 April 12 दीस दिता, आय वील डू द चार्जशीट. देन आय टोल्ड हिम आफ्टर द चार्जशीट दॅट बॉय रोहन रिबेलो शूड बी बॉट हियर बिकॉज द मॅटर इज मागीर सबज्युडिस कोर्टात मॅटर आसा टील इज प्रूव्ड गिल्टी नॉट गिल्टी ते कितें आसूं ही शूड बी बॉट हियर. आणि ताणें म्हाका आतां सांगला ओके म्हणून. आनी लास्ट सांगता तोच समज आमचो फिलीप पेंटर गोरीब जो मेला माणपातलो, त्याने समज हो एक्सिडंट केल्लो ह्या रोहन रिबेलोचो आनी रोहन रिबेलो मेल्लो वो कितें जाल्लें गॉड फॉरबिड मेल्लो जाल्यार ह्या फिलिपाक तुमी ओगी रावपाचे. हो मेला तो गरीब म्हणून तुमी ताका अरेस्ट करपाचें आनी आतां 1.5 म्हयनो देखून तो भितर आसता आशिल्लो जस्ट बिकॉज ही इज पुअर, ही हॅज नो सपोर्ट. यू आर ट्रायंग टू डू दीस. अरे गिव जस्टीस. मेल्ल्या मोड्याक तुमी जस्टीस दिनात. सोड रे, पूण ताची बायल आसा ताच्या भुरग्यांक पूण जस्टीस दी. CPI is telling me he will get compensation. Compensation he will get. But on that compensation, you think the family will be happy? It's a lifetime. You cannot compare 5-10 lakhs with a lifetime. You cannot compare 5-10 lakhs with a lifetime. So हांव ताका सांगून आयलां जस्टीस जाय ताच्या बायलेक, ताच्या भुरग्यांक आनी ताच्या फॅमिलीक जस्टीस जाय म्हणून. आज हम पुलिस स्टेशन आयला. आमगे TTO फिलीप पेरेरा फेब्रुवारी 5 तारखे एक्सिडेंट जावन ऑन द स्पॉट उडयत मेलो तो. आज आमको विदीन द 2 weeks तो भुरगो जो कोण एक्सिडेंट केल्लो तो लंडन पावला. आमी कितें म्हणटाय ताका विदीन द 2 weeks कोण ऑर्डर दिली. ताका एक्चुली कायद्या प्रमाणे तेगे पासपोर्ट सरेंडर करपा आसता ती ताणें सरेंडर केली म्हणून सांगली. सरेंडर केलें जाल्या पासून ताका पासपोर्ट पुलिसान कितकोन दिली. जरी तो कोर्ट हियरींग जावचे पयलीं ताका बेल दिता, ताका लंडन धाडपाक ऑर्डर दिता, खंयची बेजाची ताका ऑर्डर दिता तें आमकां समजना. हो हेजे फाटल्यान कोण आहा तर कोणाक खाता आमकां खबर आहा. तो सपोर्ट करता कोर्ट पूण जस्टीस दिवपाक सपोर्ट कर, इनजस्टीस दिवपाक सपोर्ट करनाका. तो मर्डरीस. आमकां खबर आहा बाय मिस्टेक जावं कितें जावं पूण आमगे एक मनीस आहा तो सद्या मेला, तो आमकां परतून मेळपाना. जरी तर ह्याच मनशागे तर आमी मारले जाल्यार आमगे फिलिपाक जेलीतून हिंग पासून तर नासले कोळवा लावन घात आसलेले. त्याक आमी फाट मारपा पडटालो आमकां. हो सुसेग आतां विथीन द 2 weeks आमी तो लंडन गेला आनी वयल्यान गव्हर्मेंट म्हाका वयल्यान तेंगे आमगेले फ्रेंड लोकांक सांगता तुमच्या कितें करून जाता काय जाता आपूण सुटोन लंडन पावपाक सांगता. हे तेगे बॅड आनी तेगे स्टेटमेंट ह्यो रॉंग आहाय. आमी इतलें मागता आमकां जस्टीस जायो. इवन आमी PI का उलयले आज तो सांगता विदीन द 12 days आपूण चार्जशीट घेवन त्या भुरग्याक हाडून सांगला. इवन आमी ताका विचारलें विदाउट तुमकां इन्फॉर्मेशन नासतना तो लंडन कितून गेला तें विचारलें का तो म्हणटा आपणा ऑर्डर कांय येयल्ली ना. आमी कितें ताका विदाउट इन्फॉर्मेशन पुलिसांक मेळना शिवाय तो कितकोन गेलो तेंय सांगलें आहा आमी. सो आमकां एक केसी आमकां जस्टीस जायो. आमी जाता तितले PI का रिक्वेस्ट केला तेणें विदीन द 12 days आमकां टायम दिला. आपूण फायलशीट करता आनी ताका जाता तितले बेगीन हाडून सांगला. सो हांव म्हगे आंटीगे भोंवतो. सो कोण तेजे फाटल्यान आहा न्हू तें तें खबर आहा कोण रायट आनी कोण रॉंग तो. सो तेजे बेस्ड ऑन आमकां जस्टीस दियाय बिकॉज तेज्यान वचपाक बी जायना आनी आमकां सांगलोलें तेज्यान वचपाक जायना म्हणून आंटीलेन अनलेस केस हें जाव पर्यंत. बट तो गेलो आनी आमकां कोण सपोर्ट ना फाटल्यान. सो प्लीज आमकां सपोर्ट कराय आनी आमकां जस्टीस दियाय हे केसी. लास्ट सांगपाक सोदता एक मॅटर जाल्लो खबर आसा वेर्ना डिसेंबरांत एक मॅटर जाल्लो वेर्ना पुलीस स्टेशनाक हांव गेल्लें तेन्ना म्हाका आपयलें तेन्ना फॅमिलीन. दे वर इन लंडन. दॅट गर्ल वॉज सपोज टू मॅरी हर बॉयफ्रेंड शी वॉज एंगेज टू. आनी ताणें कितें केलें 2 दीस काजार आहा म्हणल्यार तो पळोवन गेलो आनी कोणा गर्लफ्रेंडा बारा लंडन. तेन्ना वी हॅड टेकन अप दीस मॅटर कंप्लेन घातली. बट आफ्टर 2 days वेन आय वेंट टू इन्क्वायर इन वेर्ना पुलीस स्टेशन दे टोल्ड मी तो भुरगो गेलो लंडन, तो पळोवन गेलो लंडन. And the excuse given to me was that he is a Portuguese passport holder. And once he is reached there, we can't do anything. Those laws are different. Okay, those laws are different. But here, this fellow, याने जो accidental death केली असा फिलिपाची, यांच्या सोयऱ्याची, यांच्या तितीवाची, that fellow is not a Portuguese holder. He is very much a Indian passport holder.
सो लूपहोल्स खंय तरी आसा. हाव कूड पुलीस डू सच केर्लेस कशें जालें काय म्हणटा म्हळ्यार तो आवाजून खंय बळाय मारता तांच्या फ्रेंडांनी मेसेज धाडटा खंय कितें करपा जालें आपणाक रोखडे बेल मेळ्ळी दुसरे दीस म्हळ्यार हांव भायर आनी सेकंडली तो सांगता खंय मुगे काळी रिलीज केली केस काबार कशी केस काबार जावपाक शकता ती आय एम देरी केस काबार जावपाना. हांवें तुलसीदास बाबा पियाक डायरेक्ट सांगलां विदीन 12 days तुका टायम दिता 15 एप्रील चार्जशीट म्हणल्यार ती जावपाकूच जाय न्याय मेळपाक जाय. पळय तोय आमचो नाविलिकार होय आमचो नाविलिकार. तो जायत ग्रेस्त वो जावत गरीब. I am supporting the Garib because Garib is on the truth, on the right side. His life is gone, was just a bread owner. So I feel that justice should be done. that कितें आसा ते कायद्यान जावपाक जाय आनी हांगा पॉलिटिकल बॅकिंग आनी इन्फ्लुएन्स आसा पळय कोणाचें जशें ते सांगतात कोण तरी एक्स आमदाराचो हात आसा ताजो भावाचो हात आसा. प्लीज डोंट डू दीस. इफ द सेम थिंग हॅड हॅपन टू युअर ब्रदर्स वन ऑफ युअर ब्रदर्स और युअर सन्स यू ऑल वूड नो द पेन एंड द प्लाइट. सो डोंट गिव दीस बॅकिंग ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स. आनी होम मिनिस्टराकडे मागता सीएमा कडेन मातशें लक्ष घाल. हे मडगांव देखून होम मिनिस्टर तूं आसा मडगांव पुलीस स्टेशन तुजेंच आसा. यू वील गेट दीस मेसेज तुका म्हज्या माध्यमांतल्यान मेसेज मेळटली मिडिया थ्रू. प्लीज ज्यांचे गरीब जो तिकीव आसा ताची धाकली धाकली भुरगीं आसा ताका न्याय जाय म्हणून. देव बरें करूं.